सर्वेस्पराच्या मंदिरात आनंदान भितर सरुया दिसो आयचो आमचे परबेचो नवें गीत रचून गावुया स्वर्ग आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन भरून आमची काळजां देवाक पडवीक महिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू इश्टानो आयज आमी बागेवन रांदुनीचो दीस पाळटाव आनी आमचे उपकार आमचे दिनवास आमची विणवणी घेवन हांगासर ह्या देव मंदिरांत आयिल्लीं आसात हे मिसाचे भेटेन भाग घेवन आयज पवित्र सभा आंकवार मारेन एलिझाबेथीक भेट केली ही परब समोरमता आंकवार मारे भाशेन उस्क्यान बोलोवली सेवे चाकरेचें जिवी जियेतली जावंक जायते फावटी आमी चुकल्या जावं ते आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक चुकल्या ह्या आनी साबार हेर पातकांचो उगडाव सरून हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच तयार करुया काळजंतान दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव अपराध ह्या बसत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Somia kaklut ko Somia kaklut ko Krista kaklut ko Krista kaklut ko Somia kaklut ko Somia kaklut ko महिमा देवा कुत्सु सोडली आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी महिमा देवा कुत्सु सोडली आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया सोरपोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोताव आमी तुका दिन वासता तुझ्या तोर वैभवा पासो
आमी तुका वाखाणटा महिमा देवा कुचून सोडगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी महिमा देवा कुचून सोडगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवाचे शेळीत संसाराचे पाप काढता आमची काकूत महिमा देवा कुचून सोडगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी महिमा देवा कुचून सोडगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहीम जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन ह्या वेळार आमची ते समान देवा मुखार आमी घालुया. जी कोण पिडीत आसात आपणा पासत माग म्हणला तांचो आमी उगडास करुया. खेरीत भाशेन जी कोण आवयपणाच्या बेसार आसात आनी जांकां भुरग्याचे देणे जी जोडी भुरग्याचे देणे आशेतात तांचोय आमी उगडास करुया आनी ह्या वेळार तांचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. सुरपदवीदारान सासनाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुसव्यान घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरून आंकवार मारिया आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक तुर्तान भेट दिवूंक गेली. त्याच पवित्र आत्म्याचे चलोवणेन आमी पेल्याच्या गोरजांक पावूं आनी मारये बरोबर सदां तुजी महिमा वाखाणू आमच्या सोम्यांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोफोनियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाची गितां गाव. इस्रायला कुशालकायेन जोय जोय कोर. जेरुसाल्याचे दुवे आनोन बोरीत जा. सगल्या तुज्या काळजान कुशालकायेचे उलास सोड. तुजेर फर्मोण पडलोलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानाक ताणें भायर घाले. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुसल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भिवू नाका, तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पोदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो खुशाल बोरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले परी तुजे खातीर खुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो.
देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सगळीं म्हणोया. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारूक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल, ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणार. सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. सबाब इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. सबाब इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रांक गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उलास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सबाब इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soisu. Sorvesporak soisu. Sorvesporak soisu. Sorvesporak soisu. तुवें सतमान लेन देखून बागी तूं आंकवार मारये. देवान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें. Sorvesporak soisu. Sorvesporak soisu. Sorvesporak soisu. Sorvesporak सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दोणवणान गेली आनी जकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्तुऱ्यां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेसूर येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडोना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका सोवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दवरतल्यांक घुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. कालथ्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिक्यामी हातांनी परत धाडटा. आपली काकुटीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक नीत हाडी
केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज आमी मारिया आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक भेट करतात, ही परब समोरुमतात. ही परब कांय मुख्य घडण्यो आमकां सांगता. मारयेची भेट एलिझाबेथीक पयले सुवातेर एक मुख्य घडणी करता, ती म्हणल्यार मारिया एलिझाबेथीक भेट करून जुआंवाक मूळ पातकांतलो मेकळो करता. मारिया जेजूकूच घेवन एलिझाबेथीशी गेली आनी ही घडणी जाली जुआंवाक ताच्या मूळ पातकांतलो मेकळो करूं. दुसरे सुवातेर जेन्ना मारिया एलिझाबेथीक मेळटा तेन्ना पवित्र आत्मो देवाचीच येवजण एलिझाबेथीच्या तोंडांतल्यान मारियेक देवाची आवय म्हूण परगडटा. कित्याक एलिझाबेथ म्हणटा, सुमयाची आवय हांगासर येवंक कशें उठवलें. ते म्हणून एलिझाबेथ आंकवार मारयेक म्हणटा, तूं ओस्तुऱ्या भितर सुदैव, तूं सुभागी सगल्या ओस्तुऱ्या मदें. आनी हाकाच लागून आयज देखून आमी तिका मान दिता, तिका तिची वेनरेशन आमी करता, भोक्ती आमी करता, वर्शीप करिना, तिका वेनरेट करता, आमी मान दिता तिका, कित्याक देवानूच तिका मान दिलो. आनी तिसरे सुवातेर ही भेट जाली देवाक दिनवासपाची भेट. दोगांयनी देवाक दिनवासलें. जरी तर आंकवार मारेन तुस्त गीत गावन देवाक दिनवासलें जाल्यार एलिझाबेथ आंकवार मारये उद्देशीं देवाक दिनवासता. आयज आमी वाचपां आयकल्यां आयची ही परब आमकां कितें तरी सांगता. ही परबेक जाय तो आनी खोल ओर्त आसा, तो आयज आमी सोदून काडुया. पयले सुवातेर जरी तर ही परब आंकवार मारिया एलिझाबेथीक भेटता ती परब जाल्यार ही परब जाता पयले सुवातेर परब भेटेची. इट्स द फिस्ट ऑफ विजिटेशन. आंकवार मारिया हांगासर शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, दोणवणान गेली ती आपूण आवयपणाच्या बेसार आसोन देखून ती वेता एलिझाबेथीक भेट करूं. आनी अशें पवित्र पुस्तकाचे जाणार म्हणटात, शास्त्री म्हणटात, हुंयचो मेडिटेरियन कल्चर ओस्तोरेक एकलोच धाडचो ना. ओस्तोरी हुंयसरूय वेताली जाल्यार सांगाता दुसऱ्या ओस्तोऱ्या सांगाता वेताली, वो आपल्या बापाय वो गोरकारा सांगाता वेताली, एक सेफ्टी कशी. पूण हांगासर लोक सांगता तेन्ना आंकवार मारिया एकलीच कशी गेली. ही एकलीच वेता ती, जाय तो तिका मार आसलो पयले सुवातेर तिचीच सुरक्षा एके भाशेन तिका मार आसलो, हार्म फॉर हर सेफ्टी. दुसरी म्हणल्यार तिकाच तिच्या अस्तित्वाचेर दाग पडोंक शकतालो. कित्याक म्हणटा काय पयले सुवातेर तिका मार, ही येदी व्हडली वाट, कदंबा बसीन वचोंक ना ती, आनी हांगाच जावन म्हापसा न्ही तें जाय ती अशें म्हणटात. हांगा तावन कारवार सुमार इतली व्हडली वाट ती एलिझाबेथीच्या घराशी, आनी थंयसर वचूंक चलोन ती वेताली. आनी ह्या पासो तिचेच कुडीक पयलो मार जावंक शकतालो, कित्याक ती पयले सुवातेर आवयपणाच्या बेसार आसली. आनी दुसरे सुवातेर तिच्या अस्तित्वाचेर मार म्हणल्यार एक आंकवार 14 वर्सांचें तरणाटें जें आतां गुरवार आसा, आवयपणाच्या बेसार आसा, इतली वाट ताणटा एकलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं जेन्ना ते परत येता तेन्ना कोणूय म्हणोंक शकतालो, हें आनी खंयसर गेल्लें, हाका हें आनी कशें आवयपणाच्या बेसार पावलें. तिच्याच अस्तित्वाचेर जाय ते दाग पडोंक शकताले. पूण आंकवार मारीन हें पडोवंक ना. गेली ती आपली मावशे भयणीक भेट करूंक गेली, कित्याक ही भेट एक म्हत्वाची भेट. आमच्या भारतांत जेन्ना ट्रम्प आयलो, 3 वरांची ताची भेट आसली, विजीट ऑफ ट्रम्प, युएसाचो प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट. आनी ते भेटेक सुमार 80 crore CR मोडले, कित्याक ताका बरी ती भेट जावं.
जी कोण स्लाम्सान रावताली गरीब आसली तांकां दुर्गा बांदून बी बोंद केले. ह्या मनशाक बेटेक लागून प्रोटोकॉलूय आसतात इतलो देस्पेज, पूण आंकवार मारयेन फ्री ही बॅट दिली. इतिहासान सगळ्याहून बरी आनी सोबीत बॅट म्हणटा ती ही आंकवार मारिया जेजूक घेवन गेली आनी ती फ्री बॅट. थंयसर कांय देस्पेज जावंक ना. आंकवार मारिया आपल्या कुसव्यान जेजूक घेवन थंयसर गेली एलिझाबेथीक दिवंक, आनी त्याच पासत जायतीं नवलां विजमितां थंयसरूच जाली. आयज हीच परब, बेटेची परब आयज आमकां उलो मारता. हांव कितलो बॅट करपी मनीस काय. भायल्या गांवांनी कोणूच शेजाऱ्याचो मनीस मोडटा जाल्यार कोणाक खबर आसना. 4 दिसांनी ताची खबर पडटा तो मेला म्हणून, कित्याक वास येता हें. आनी हें आतां गोंयांतूय भितर चल्लेलें आसा. मनीस मोडटा कोणाक खबर आसना. आदीं शेजारी बेटेक वेतालीं, पूण आतां दिसो नाशिल्ली दुर्गा आमी बांदून काडलेलीं आसात. शेजऱ्याच्या घरान कोण बेटेक येता तें आमी सगळे जाणा, पूण शेजारी दुयेंत आसा, तो पिडेंत आसा, वो तोच आपल्या जिवितान कोश्टोता, ही वचोन थंयसर बॅट करूंक भोव फाटी मोन्नाक साबार. पूण जिवो आसतना हे बॅट करूंक आमी फाटी. शेजाऱ्यांक कित्याक आवय बापायकूच आतां बॅट करूंक भुरगीं पावनात. कित्याक भुरगीं आनी आवय बापूय सेपराट जियेतात आनी तीं बाळ्या थंयसरूच आसा रावतात दोळ्यान तेल घालून. म्हजींच भुरगीं बेटेक येतलीं. आयज बेटेचें जिवीत उणें जाल्लें आसा. आंकवार मारियाची मावशी भयण ती एलिझाबेथ तरी आसतना दोणवणान त्रास करून गेली बॅट करूंक. आयज ही परब आमकां पयले सुवातेर उलो मारता बेटेची मनशां जावं. दुसरे सुवातेर ही परब सेवेची परब, फिस्ट ऑफ सर्वीस. कित्याक काय आंकवार मारिया पयले सुवातेर म्हजी मावशी भयण उत्तर पिरायेची ती, तिका म्हजो आदार जाय. आपणाची परिस्थिती पडे नासतना ती गेली तिका सेवा दिवं. कित्याक गेली काय, कित्याक तिच्या कुसव्यांत आसल्या जेजून तिका उस्कायली. होच तो जेजू उपरांत निमाणें जेवण करतना मेजावेलो उठ्ठलो, आपल्या बेंडाक रुमाळ बांदतलो आनी आपल्याचे शिसाचे पांय धुतलो. आनी ही ताणें आदींच जावन केलें. कुसव्यांत आसतना हांव आयला संवसारान सेवा दिवंक, न्हय सेवा घेवंक. आनी आंकवार मारयेन हें जेजूक आपल्या कुसव्यान घेवन दाखयलें. आपल्याच कुसव्यान घेवन हे सेवेचो देव हो सेवेचो ही घेवन गेली सेवा ती थंयसर दिवंक. आयज दर एकल्याक उलो सेवेची मनशां जावं शाबासकी. जी सुनो आसात, जे जावंय आसात, जे पूत आसात, धुवो आसात, आपल्या आवय बापायची जावं ती अंथरुणार पडलेलीं आसा, पिडेंत आसात, जावं ती दुसरीं कोणूय सोयरीं दायरीं तांची सेवा घेतात. कित्याक ही व्हडली सेवा. जेन्ना मनीस ओसोक जाता ताच्यान जायना थंयसरूच तो सगळें करता, जावं त्या अंथरुणाचेर थंयसर सेवा दिवंक ही व्हडली सेवा. आनी हें जेन्ना मनीस कोत्ता तेन्ना एके भाशेन देवूच दुसऱ्यांक दिता. मनीस कितलो भितर वायट जावं व्हडली महापातकां आदारूं, पूण जेन्ना असली सेवा दिता तेन्ना तो मनीस देवाकूच दिता, जेजूच दिता. कित्याक सेवा दितलो मनीस जेजू सारको. आयज त्या मनशांक साबासकी. कित्याक आंकवार मरे भाशेन सेवे चाकरेची मनशां ती जातात. तिसरे सुवातेर ही परब आवयपणाच्या बेसाची परब, फिस्ट ऑफ प्रेग्नन्सी. हांगासर देवान नवलां विजमितां करून 2 ओस्तोऱ्यांक प्रेग्नंट केली. आवयपणाचो बेस तांकां दिलो, गुरवार केली. एकलेक जी आंकवार आसली आनी दुसरेक जिका म्हणटाली वांचडी. आदीं एक धोरण आसलें आनी कितें भाशेन मेडिटेरियन कल्चरान तें आसलें धोरण, जावं तें जुदेवाच्या धर्मान देखून. दादलो बी दिता ओस्तोरेक आनी ओस्तोरी एक दोतोरी कशी, एक फिल्ड कशें. जेन्ना ओस्तोरेच्यान भुरग्याक हाडूंक जायना तेन्ना ओस्तोरेचो गुन्यांव म्हूण सजमताले. बी बरें पूण ओस्तोरेचो गुन्यांव, ही दोतोरेचो गुन्यांव अशें चिंताले. आनी ह्याच पासत आमच्यान चिंतूंक येता एलिझाबेथीचें जिवीत जायतें आगोडायेचें जाल्लें आसतलें. कित्याक उत्तर पिरायेचें जावन देखून तिका बाळ्या भुरगें नासलें. लोक कितें कितें म्हणटालो जायत, कोण कितें कितें म्हणटालो जायत, हिका हिचेर गोडी शिराप आसा जायत म्हूण. पूण देवान ओचोऱ्या विजमितां करून तिचेर काकुडीची नदर घातली.
उत्तर पिरायेची तिका वांचडी म्हणटाली, तिका आतां आवयपणाचो बेस दिलो, गुरवार केली. आनीक आंकवार मारिया, जी आंकवार आसली, तिका विचून काडली आपणा सोडवणेचे हातयार जावं, आपलोच पूत तिच्या कुसव्यान घालो. ह्यो दोगांय वस्तुऱ्यो आनी ही परब आयज आमकां उगडास करता आवयपणाचो बेस समोर आयज आमी नियाळ करची गरज. जेन्ना दर एक काजारी जोडे हांगासर काजार जावंक येता देव मंदिरांत, तांकां एक प्रश्न आसता, देवाच्या हातांतली भुरगीं बाळां घेवंक तुमी तयार आसात? पयलेंच म्हणटा देवाच्या हातांतली. हे खंयचो लॅबोरेटरी जायना, देवाच्या हातांत जाता तें. देवाक आसा पदवी दिवंक जाय केन्ना आनी कशे भाशेन देव दिता. आनी हे दोगांयनी वस्तुऱ्यांनी जावं ते मारिया आनी एलिझाबेथीन आपल्या जिवितांतल्यान दाखयलें देव दिता हें भुरगें बाळ. पूण जायते फावटी देवाची येवजण वेगळी आसता. भुरगें बाळ जावंक जायते जाणांक त्रास पडटात. पूण मनीस कितें करता, आपूण देव जाता, आपूण फॉर्मण मारता. तुका देफेत आसा, तुज्यान जायना, त्रास करप, जावं ते सुनाक जावं ते दुवांक त्रास करप. आनी ह्या पासून कितलीं आयज वस्तुऱ्यो रोडटात, चड दुखी जाल्यात. कित्याक? तांकां भुरगें ना म्हणून न्ही, वय दुबाव वेरे तांकां दूख आसा भुरगें ना म्हणून, पूण दूख चड कित्याक समाज तांकां बोटां दाखयता. घरांतलीं जावं तो गोरकार देखून एके फावटी बोटां दाखयता, तुजो देफेत, तुज्यान जायना. ना, हें देवाचें देणें, देव दिता, वचोऱ्या विजमितांनी दिता तो. जशे परी आयज ताणें दिलें एलिझाबेथीक आनी मारियेक, तीच भाशेन दर एक वस्तुरेक दिता, काजारी वस्तुरे. हें देवाच्या हातीन आसा. हें मनशान चिंतूंक जाय, मानून घेवंक जाय न्हूय. त्या वस्तुऱ्यांक बोटां दाखोवन तांचें अस्तित्व दिवन तांकां कितें कितें म्हणून आयज ही परब आमकां उलो मारता. वस्तुऱ्यांक मान आनी मानान लेखून ज्यो वस्तुऱ्यो जांचे देवान भुरगें भाट दिवंक ना, तांचे पासत मागोंक न्हूय तांकां बोटां दाखोव. चवथे सुवातेर ही परब जिविताची परब, इज द फिस्ट ऑफ लायफ. शाबासकी, जायतीं मनशां आयज जिविता पासत झगडटात. आयज हांगासर दोन जिवीत कुसव्यांत आसलेलीं जिवीत एक जातात, जावं तो जुआं बातिस्त आनी जेजू. आंकवार मारिया हे जिविताक घेवन येता पयले सुवातेर एलिझाबेथीक. हेंच तें जिवीत उपरांत कुर्सार रावन दुसऱ्यांक जिवीत दितलो, जेजू क्रिस्त. आंकवार मारिया आंकवार आसली तरी आसतना तिणें हे देवाच्या पुताक आपल्या कुसव्यान दिवंक येवकार दिलें. होच तो जुआं बातिस्त जो जिवीत एलिझाबेथीच्या कुसव्यान गेलो, जो दाखयतलो दुसऱ्या जिविताक वाट, ताका सोडवणाराची वाट तो तयार करतलो. ह्यो वस्तुऱ्यांनी उक्तेपणी येवकार दिलो देवाच्या जिविताक आपल्या कुसव्यान. आयज कितलीं जाण जिविताचेर आड आसात. एबॉर्शन करूंक जाय, हे कायदे पाळूंक जाय, कायदे हाडूंक जाय, जिवीत नाटा करूंक जाय म्हणून कितलीं जाणां प्रचार करतात. पूण शाबासकी, जायते जाण बऱ्या मनाची मनशां आसा जी जिविताचें मोत वळखून ह्या कायद्याचे आड ती उलयतात. एंटी एबॉर्शन हे लॉज आसा तांचेर उलयतात. कित्याक आतां संवसार चड मोरणाचेर खुशाल जाता आनी जिविताचेर दुखी जाता. कितलीं जाण जिविताक देखून उक्ती रावनात पूण बोन रावतात. नाका जिवीत, नाका पुरो देस्पेज, चड त्रास नाकात. हे दोगांय वस्तुऱ्यांनी उक्ती रावली जिविताक. आमी जिविताची मनशां काय. आनी पांचवे सुवातेर ही परब थँक्यू परब, देव बरें करूं म्हणपाची परब. दोगांयनी देवाक दिनवासलें. आंकवार मारीन आपल्या ताई केल्ल्या वचोऱ्या विजमितांक लागून देवाक हें तुस्त गीत गावन देवाक वाखाणलो. ही ल्हानवीक चाकोनेचेर दिश्ट घाली म्हणून. जाल्यार एलिझाबेथूय आपल्या उद्गारान देवाक आंकवार मारी उद्देशी उद्गारता, दिनवासता. आयज आमी कितलीं दिनवासनेची मनशां जाल्यात काय. चड पयस अशी गरज ना. घरांतूच म्हजी आवय रांदता करता, म्हजी गोरकार रांदता, म्हाका जेवण वाडटा. हांवें केन्ना तरी तिका थँक्यू म्हणलां. थँक्यू, बरें जेवण केलें तुवें, थँक्यू, बरी च्याव केली तुवें. घरांत सफाई करता, जावं तो गोरकार देखून कामाक वेता, केन्ना थँक्यू म्हणटा काय. थँक्यू म्हणपाच्यो वस्तू आतां देंवल्यात. थँक्यू हें उतर उणें जायत आसा. चड आमी थँक्यू म्हणोंक सोदिनात. कित्याक काय, कित्याक आपलेंपण. जो मनीस ल्हानवीक आसा तो थँक्यू, देव बरें करूं, हें दिनवासनेची उतरां
चाट चाटको म्हणटलो कित्याक ल्हानविकाय ताचें जिवीत चलयता. आयज म्हज्याच आवय बापाय जावं ते म्हज्या गोरकांनी गोरकाराक म्हज्या भुरग्यांक थँक्यू म्हणून पयले सुवातेर कुटुंबान दिनवासनेचें फेस्त समोरमू आयज आमकां उलो बागयो नांदोनीन हेच मारेचे शेगूण आपल्या जिवितांत जियेले. सेवेचो मनीस जालो तो, दिनवासनेचो मनीस जालो तो, जिविताचो मनीस जालो तो. ताची भोक्ती करता जाल्यार आनी परब आमी अर्था बरीत करतले जाल्यार आयज जें कितें आमी नियाळ्ळां तें आमच्या जिवितांत पाडूंक दर एकल्या करपा मागुया. सगल्यो बी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबांनी, भीष्म साहेबांनी आनी याज्ञिकांनी आपले गौणीक कार्य मनशां मदें पाळटना संवसारी वडविकेक आनी गिरेस्तकायेक लोबदोना जावं देवाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्मा मदें अंतर करिना जावं आनी क्रिस्ती भावात जियोंक आनी ताचो प्रचार करूंक फावो त्यो सवलती आमकां फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान आंकवार मारये भाशेन आपल्या गोराब्यान समुदायेन आनी वावराच्या जाग्यार सगळे उर्बेन देवान दिल्लें कार्य पूर्णपणी वेव्हारांत घालूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भोक्तीन वांटो घेतल्या आम्हा समेस्तांक तशेंच आयचे इंतेसांव भेटयलेल्या योहान रॉड्रिगीस हाका बागियोंत आंतोनीचे विनवणेन सुबा आशिर्वाद फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची दोळ बापा काल तिगान तुजे फुडें मागणी दवरल्या आनी ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानातोयरे वेळार आमी गायन घेवया. C30 पेज 41. Bangar magina Ako sosar tuzo saiba Amchi kalsa tu kaza Koshin vopun dida tuka Amchi kalsa ubarda तुझ्या मोगा गावडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगा गावडेता. सगल्यो बी रावया. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाच्या बापा
बागेंत आंकवार मरेन आपले मावशे भयणी केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली तशेंच मानो तुका आमची भेटोवणी आनी हे आमच्या सुरवणेच्या बलिदानान ओपलोल्यो सगल्यो आमच्यो मोगाच्यो कोरण्यो हे आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सुरपुत विदार आनी सासनाच्या हा देवा सुरकाडी आनी सुरवताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फाहिंद्याचो एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेल्ली निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूतान सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकणटा ताची सांगाती आमचे थाडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती ही गायता Povit, Olbarazo, Sorvespor tu, Surgani, Sosar Borlea, Tuja, Voi Bova, Utsorgi, Tuka Soizo, Utsorgi, Tuka Soizo, Utsorgi, Tuka Soizo, Sorvespora Cinavi, Yena Takazo, Utsorgi, Tuka Soizo, Utsorgi, Tuka Soizo, Utsorgi, Tuka Soizo. बापा खरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रोगो पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा कुरात तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रोगोत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात बावार्थाचो गूट पोरगोटुया Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù novia nietolo. Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù novia nietolo.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोश तले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोटजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात, आपलो वाडदीस काजराचो दीस मनयतात, कोण पिडींत आसात, कोण नोकरी सोदतात, कोण आवयपणाचे बेसार आसात, भुरग्याचे देणे आशेतात, तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मेरी देवाची माय सांगाती बागयोन दवरता, बागयोन तांतून आनी सूर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक म्हणान सूर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीत धरून म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्या शांती सुद्दां खाव तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who have received baptism in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the other sacraments. If people of other faiths are present, please do not join in the queue with your open hands to receive the body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवूंक मेळटना आमी गायन घेवया. D38 पेज 68. Jesu ye amcha kalzan ravok ye amcha kalzan ravok ye Sonia Jesu ye amcha kalzan ravok ye amcha kalzan ravok ye Papa korsun
भिवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणाक तुजे येवजण जाले आमचे मोदे बिराड करचे सोन्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोन्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोन्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोन्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये मनशा सोयमान कांतो जालोय चाकरा रुपान दिश्टी पडलो आमची बातगां कान उडयतात शांती तुजी आमकां वाडटा प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा अंकवार मारीच्या कुसव्यांत असल्या तुझ्या पुताक ओळखून जिवांव संतोसलो आतां आमी शिवलेल्या संस्कारान त्याच तुझ्या पुताक ओळखून आमचीं काळजां संतोश बरीत जाल्यात हें तुजें प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाची सोर कर्तुत्वां हांगा आनी स्वर्गार जेजूची आनी आमची माये बरोबर सगलीं तुजी पवित्र सभा वाखाणूंक पावूं ह्या मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं उपकार करून बसात.
बागयोन तांतोनीचें 13 सुरू जातलें 6 तारखेर सोमारा दीस आनी ताची परब 19वें आयतारा दीस जुनांची जातली. 13 वेळ एपरी मिसां एपरी जातली. सकाळीं 6 वाजता, दुसरें 7 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान, तिसरें 8 वाजता किरीत मीस आनी मागीर सांजे 4:30 वाजता. जुनांचे 11वेर सोनवारा दिसाक 5:30 वाजता आयताराचे मीस आसचें ना, कित्याक 4:30 आहा देखून आनीक मीस आसचें ना. पूण 7 मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. ते पासत सोनवारा दीस 5:30 आसचें ना, कित्याक 4:30 आहा देखून. आनी इंग्लीश भाशेचे मीस सदांचे परी 7 जातले. जुनांचे 12वेर आयतारा दीस मातशे वेळ बदलला. पयले मीस सदांचे भाशेन 6 वाजता, दुसरें 7:15 वाजता, तिसरें 7:30 वाजता, दुसरें 7:15 वाजता आनी तिसरें 8:30, चवथें 9:45 आनी सांजेचें 4:30 वाजता. जुनांचे 18वेर सोनवारा दीस वेस्प्र सांजेचें 5:30 वाजता. त्या दिसाक इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस आसचें ना, कित्याक दुसरे दिसाक मागीर फेस्ताच्या दिसाक मीस आसतलें. जुनांचे पोरबे दिसाक मिसां येपरी पयले मीस सकाळीं 5:30 वाजता, दुसरें 6:45 इंग्लीश भाशेन आनी तिसरें 8 वाजता आनी चवथें 10 वाजता. सगळीं मिसां पोरबेचीं. फकत निमाणे मिसाक पुरसांव आसतलें. त्या दिसाक सांतिस्माचें फेस्त आमी सांतिस्माचें पुरसांव कोत्तले. सांजे वेळार आनी मीस ना. 13 दिसांनी ही मांडावळ तुमी सांबाळची. आख्खें 13 सकाळीं 6 ते सांजे 5:30 वाजता 4:30 वाजता पासून हांगा 2 व्हिलर्सूच पार्किंग कोत्तले कंपाउंडांत. फकत 2 व्हिलर्स. इतले 2 व्हिलर्स येतात. मागीर तुमी भायर सोदतात, दुसरीं भितर सोदतात, सगळो गोडबोड जाता. फकत 2 व्हिलर्स भितर. उरलेलीं 4 व्हिलर्स सगळीं आमी आमच्या पार्किंग लॉट आहा थंय कोत्तले. तुमचीं कोण जाणटीं आहात जांचे कडेन जायना ताका तुमी घेवन येतात. आमी भितर काडटले, तुमी तांकां देंवयतल्यात आनी पोत्तून तुमचें पार्किंग थिंगा. आनी मागीर मीस खबर जातूच तुमी थंयसून गाडी घेवन येवचें आनी मागीर तांकां आमी भायर सोड. हांगासर एक किरीत रॅम्प घातलेलें आहा आनी तें रॅम्प जाणट्यांक आनी कोणाच्यान चलूंक जायना, वॉकर घेवन आहात तांकां. तरी आसतना सांगलें आसतना वॉकर घेवन हे वाटेन चडटात आनी वयल्या म्हणटात पिराचीत कोत्तात. आनी टाट करून पडलो मनीस, कोणाची जबाबदारी? पातीकारान रॅम्प घालूंक ना म्हणटली. भायल्या गांवांत तुका केन्ना जावचें ना तशें. रॅम्प आहा थंय येता लोक. ना, आमी पिराचीत कोत्ता. पिराचीत कसलेंय पिराचीत न्हू तें. आनी तो मनीस चडटा आसतना थंय पडलो आनी फ्रॅक्चर जालें, कोण पळयता मागीर? केलां, सवलत दिल्या. आमचें हे रेस्टोरेशन कोत्ता आसतना आमकां आर्किटेक्टान सांगलां ही गोरजेक रॅम्प जायो बाय पब्लीक, बाय गव्हर्मेंट लॉ. हांगा आहा, हांगा भितर काडात. सांगलें आसतना थंय काडटात. कितले फावटी सांगलां हांवें, पूण तरी आसतना तुमच्या मोतींतलें कोत्तात तुमी जायते फावट. आनी पार्किंगाक लागून आमच्या सेक्युरिटी कडेन तो ऑर्डर घालता. तुमची ऑर्डर कशी? दीस ऑर्डर. तो ऑर्डर घालता आनी एक बायल ताका मारूंक गेल्या. म्हळ्यार पळय तूं, बायलांची पदवी कितली वाडल्या ती. तो सांगता एक मारूंक गेल्या. तूं कोण? 2 लायतली म्हणून. कित्याक मिसाक येतात असली मनशांक? इगोज फावच न्हय. तुमकां तरी मांडावळ सांगतात ती आयकनात, तुमी हें नाकात हांगा. मांडावळ तुकाच न्हू, सगल्यांक ती. भितर आहात आनी भायर आहात तांकां लेगून. ते पासत 4 व्हिलर्स थंय तुमच्या जाणट्यांक व्हरोंक येतात, येयात हांगा कलेक्ट करात तांकां हे रॅम्पा कडेन आनी वचात. ही मांडावळ तुमी सांबाळची. ही मांडावळ घालीत आयला आनी म्हाका जाय तुमी सेक्युरिटी आनी आमचे कोंफ्राद आसतले थंय. कोंफ्राद बाब बरी उडयतात मांडावळ. तांकां मुद्दम घातल्यात. सारकी नीट कोत्तात मांडावळ. तांचें आयकात. तुमची धाकटुली
मुठ्ठीभर गिन्यान घेवन झगडीं करिनाकात. आमचें गिन्यान विशाळ आसूंक जाय, आमचें मन लांबरून आसूंक जाय. इल्लें कोंबयेचें मन घेवन आमी आयल्या जाल्यार जायना. गोडींची मन आसूंक जाय, गोडींचें मन, विशाळ मन आसूंक जाय. एकलें आपआपलें कितें घेवन येतात आनी झगडटात मागीर. हें सारकें ना. तुमी तर बायग्यो दांतोनीक मान दितात, हांगासर मान डावळ आहा ती मानान सांबाळात. तुमकां जाय तें करूं नाकात. कित्याक हांव एडमिनिस्ट्रेटर इगर्जेचो आनी म्हजे हुकुमी प्रमाणें चलतलें सगलें. ते पासत हें तुमी बरे भशेन आयकात आनीक ही मांडावळ तुमी करात. कित्याक म्हाका सांगलां, हांव ना पोरूं आमची इगर्ज बंद आसलोली 13 दिसांनी, पूण म्हाका सांगलां इतलो लोक येता. तो लोक कोंफ्रारीनूय सांगलां आनी एक्सकोनूय सांगलां आनी फाब्रिकानूय सांगलां. 3 बॉडीनी म्हाका सांगलां आनी ते पासत हांव पयलो चतूर जालां ही मांडावळ करूं. ही मांडावळ तुमी सांबाळची. आख्ख्या 13 आमी मिसाचे बेटे वयर विशय घेतल्यात. कित्याक आजून तुमी मीस एक देवसांव म्हूण चिंतात, देवसांव न्हू तें. आख्खे 13 दीस मिसा वयर बारीक शिकोवण जातली. मिसांत कसो मीस कितें तें पयलें आनी मिसांत कसो वांटो घेवचो, जेस्चर्स एंड पॉस्चर्स कशीं आसती हाचे वयर आमी जाता. बायग्यो दांतोनीक मिसाचे बेटेचो जायतो मोग आसलो. ह्या पासत 13 दीस लेगून मिसाच्या बलिदानांचे विशय आमी नियाळटल्यो. मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 41,790. 41 म्हळ्यार 40,001,790 रुपया. सगल्यो बिरोयो. सर्विसपूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. बागयोंत आंतोनीची विडोवणी मागूंक मागणी. बागयोंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशा हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. खूर म्हजें जिवीत नितोड निर्मूळ, बोर म्हजें मौन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सूर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागयोंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्की आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे बेगीन आसल्या बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक हालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया. W16 पेज 272. Mozo od mo service borak wakan
मुरगोटा Mozo otmo sorvis morak wakanta Mosha tarka deva sove murgota Tanelan viksa kornicher dishkali Soglio pinka maka bagi montolio Sorbolistan maka kili ojapa Povit orchit soda orchit kachena Apli bhakti kortolyatai amso Dev Pinke kaklutoya dakuita Muy ma bapa kani puta kanatnya Adiyata ani soda sodaka Mozo otmo sorvis porak wakanta Mocha tarka deva sove murgota Mozo otmo sorvis